सरकारांक कित्याक पडटात? सरकारांत असले प्रेशर ग्रुप कित्याक तयार जातात? लोकां खातीर की स्वता खातीर? नांव मात मतदारसंघाच्या उदरगतीचें आसता, विचार मात प्रोजेक्ट पास करून कमिशन खावपाचो जाता. राज्याची जर आर्थीक परिस्थिती कण्णम आसा जाल्यार फायल पास जातली कशी? इतलें आसतना चर्चिल 1000 कोटी रुपयाचें रीण काड म्हणटा. बाकीचे अर्थसंकल्पांत नाशिल्ले प्रकल्प घालून लूट मारपाक पळयता. राज्याची वायट परिस्थिती आसता तेन्ना ती जाग्यार हाडप लोकप्रतिनिधींचें काम, पूण हें बंड पळयल्यार तांकां तें कांयच पडून गेल्लें ना. स्वताच्या फायद्या शिवाय तांकां कांयच दिसना. नांव मात विकासाचें, तुमचें, आमचें. गोंयचें सरकार चलना हें आतां सरकारांतले मंत्रीच सांगपाक लागल्यात. ह्या सरकाराची सध्या सरूय ना आनी कारूय ना अशी परिस्थिती जाल्या. असल्या सरकाराचें जनतेन करपाचें तरी कितें? राज्याचें जातलें तरी कशें?